हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर गुड इवनिंग हेकाच लागून की आता न्ही सांजची जाले 5:15 सुमार जस्ट न्ही हांव आता हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आमी बी बरी आसा। आता न्ही अशें म्हणना की आमी एकदम मस्त मजेत अशी आसा म्हणून, कित्याक की म्हाजें तोंड पळोवन तुमकां मे बी कळत आसतलें की म्हटल्यार हांव बरें ना। जशें की तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें एक थोडे दीस पयलीं की म्हाका न्ही सामकी थंडी जाल्या आनी जायना त्रास जाता अशें म्हणून। तर थंडीनी खूब अशी म्हळ्यार खूब त्रास जावपाक लागले आतां थंडेक। जो फायनल स्टेज येता पळय थंडेची, जोर बीर येवपाचो टायम जाता पळय तशें जाला। तर तेकाच लागून न्ही सकाळच्यान मातसो रेस्ट बिस्ट घेयत आशिल्लें। तकली बी सामकी जड जावपाक लागली, ताळो दुखता आनी आंग बी सगळें दुखपाक लागलें, बॉडी पेन जाता पळय तशें, नाक बी पॅक जाला। तर आतांच मातशें न्ही ओके लायक अशें फील जावपाक लागलें की ना मातशें ओके आसा अशें दिसपाक लागलें। तर सकाळच्यान व्हिडिओ बी कांय स्टार्ट करूं नाशिल्लो न्ही, सो तेका लागून मागीर अशें कितें चुकलां अशें दिसपाक लागलें। डेली सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर म्हटल्यार जी कितें थोडीशी कामां आसा ती करून व्हिडिओ स्टार्ट करताले। दिसभर व्हिडिओ जो आसा पळय तो चालूच आसतालो, आतां इल्लेसो कॅप्चर केलो, मागीर इल्लेशें कॅप्चर केलें, तशें करून। सो सकाळच्यान व्हिडिओ करून आनी कितें चुकलां तरी खंय कितें तरी मिस जाता अशें फील जावपाक लागलें। तर म्हटलें चल आतां मातशें ओके आसा, नाक सामकें सकाळच्यान पॅक आशिल्लें तर आतां मातशें ओके जाला। तर म्हटलें चल आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून। तर हो सगळो जो सेटअप आसा पळय न्हू तो सकाळीच करून दवरलेलो, उठले त्या बरोबर ब्रेकफास्ट बी केलो आनी म्हणल्यार न्हावन शावर बी घेतलें आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव पयलीं करतलें आनी मागीर जेवणाचें बी करतलें अशें म्हणून सकाळीं सगळें जें आसा पळय तें काडून दवरलेलें। बट जायना जालें करपाक कशेंच, जायना जालें इन सेन्स नाक पॅक आशिल्लें न्ही, सो उलोवपाक त्रास जावपाक लागले। तर म्हटल्यार मातशें रेस्ट घेवया, हॉबी म्हणपाक लागलें मातसो रेस्ट घे, सांजचो जो आसा पळय सुसेगाद तुजो व्हिडिओ कर असो म्हणून। तर म्हटलें चल आतां सांज जाल्ली आसा, व्हिडिओ जो आसा पळय तो करया स्टार्ट अशें म्हणून। मातशें आतां ओके आसा, नाक बी मातशें पॅक जाल्लें तें सुटलां। तर तुमी म्हणटली सेटअप करून दवरला, कसलो सेटअप करून दवरला का म्हणून। तर फाटल्या दिसांनी हांवें जे वेडिंगाचे व्हिडिओ घातलेले पळय, जे वेडिंग्स हांवें अटेंड केल्या त्या व्हिडिओचेर न्ही कमेंट आशिल्ले म्हाका, एक न्ही 2 व्हिडिओचेर आय थिंक कमेंट आशिल्ले की हांव कशें रेडी जाता, म्हळ्यार कितें कितें एक्सेसरीज ज्यो आसा पळय न्हू त्यो यूज करता, मेकअप आयटम कितें कितें यूज करता ते सगळें प्लीज आमकां दाखय अशें म्हणून। आनी तेणें बावड्यान स्पेशली थंय मेन्शन केलें की प्लीज दाखय हां, विसर नाका अशें म्हणून मेन्शन केलें। तर म्हटलें म्हळ्यार तुमची जी ही रिक्वेस्ट आसा पळय ती फुलफील करया म्हणून। तर व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं न्ही म्हटल्यार दाखोवपाक सगळें स्टार्ट करचे पयलीं एक तुमकां सांगता की हांव मेकअप आयटम्स जे आसा पळय ते चड यूज करत ना आनी म्हाका आवड बी ना ते इतले सगळे तोंडाक लावन बीन, म्हाका अनकम्फर्टेबल जाता। सो तेका लागून जितलें कितें हांव यूज करता जशें कशें यूज करता पळय तें तुमकां दाखयता। तर रेडी जाता आसतना न्ही फर्स्ट म्हटल्यार हांव आतां लोक कशी रेडी जाता म्हाका खबर ना, हांव न्ही पयलीं साडी बी न्हेसून घेता, मागीर हांव मेकअप करता। तर मेकअप करता आसतना सगळ्यात पयलीं न्ही हांव यूज करता हे हिमालयाचे प्युरिफाईंग एलोवेरा जेल जे आसा पळय न्हू एज अ मॉइश्चरायझर हांव हे फेस जेल जे आसा पळय ते लायता। जेन्ना केन्ना हांव लग्नाक वता पळय न्हू तेन्नाच हो असो मेकअप करता, बाकी तूं बर्थडे पार्टी जावं खंय भायर भोंवपाक बिवपाक वयता पळय तेन्ना हांव असो मेकअप केन्नाच करना। आनी तेजेर न्ही हांव बीबी क्रीम लायता, जेल यूज केले की ना तेच्या नंतर हांव हांगासर यूज करता पॉन्स बीबी क्रीम, हितून म्हजो आयवरी शेड जो आसा पळय तो यूज करता हांव। तर हो शेड आनी समटायम्स न्ही हांव इनसायडाचे हे मेकअप एसेन्शियल कन्सिलर जो आसा पळय न्हू तो यूज करता। एवरी टायम यूज करता आसतना एक्चुअली म्हागेले तोंडाची कंडिशन पयली न्ही म्हाका चड गरज आसा हे सगळे अशे ब्लॅक स्पॉट्स, ओपन पोर्स, तेका लागून डार्क सर्कल्सा बी लागून, बट म्हाका आवडना। तर नेक्स्ट हो यूज करता हांव। तेच्या नंतर हो म्हाजो मेबलिनाचो फिट मी मॅट पावडर, कॉम्पॅक्ट पावडर जो आसा पळय न्हू मॅट तो, आनी हितून म्हाजो शेड जो आसा पळय तो पळय 109 शेड, तर हो यूज करता हांव। सो तेच्या नंतर म्हाजे कडेन हांगासर आसा ही मेबलिनाची कॉलेसोल काजल, हे पळय मेबलिन कॉलेसोल काजल जे आसा पळय ते हांव यूज करता। नेक्स्ट हांगासर हे वॉटरप्रूफ मस्कारा, हो मस्कारा हांव यूज करता। हांव न्ही आय लायनर जे आसा पळय न्हू ते यूज करना। आता तुम्ही म्हणटले आय लायनर लायना जाल्यार हे कितें करता का, तर हे जे आसा पळय न्हू ते हांव कॉर्नर जे आसा पळय न्हू ते एक्सटेंड करपा लागून यूज करता। आनी तेच्या नंतर म्हाजे कडेन आसा लिपस्टीक, लिपस्टीक म्हाका जायच,
खंयी चल तुम्ही म्हाका हांगच्यान देवळान सुद्दां वतलेली म्हाका लिपस्टिक ही लागताच, बट तितून डिफरंट शेड्स जे हांव आसा ते यूज करता. आता थोडेशे शेड्स जे आसा पळय ते हायलायटिंग शेड्स आसा, सो ते हांव खंयी अशे भायर वता आसतना यूज करता. आनी थोडे लायट शेड्स जे आसा ते हांव मार्केटान वता आसतना आनीक अशे देवळान वतना अशे लागीत खंयी वता आसतना यूज करता. तर म्हाजे कडेन ज्यो हांगा लिपस्टिक आसा पळय न्हू, जे ब्रँडाच्यो, तितूंतले हांवें एक लिपस्टिक हाडल्या, मागीर तुमकां दाखोवपा लागून काडल्या. तर ही हांगासर फर्स्ट आसा इनसाइड लिपस्टिक म्हाजे कडेन. तर हितून म्हाजे कडेन 3 शेड्स आसा. हो पिंक कलर, पिंक प्ले 15 नंबर, हो शेड्स तुम्ही म्हाका मोस्टली न्ही होच शेड जो आसा पळय न्हू तो लावन पळयला आसतलो. तर हो म्हाजो फेवरेट शेड. नेक्स्ट आसा ही ऑल्वियाची, ही बी पिंकच बट मातसो न्ही वेगळो पिंक, शॉक मी पिंक म्हणून, हो 07 नंबर. आनी हो बी बरो दिसता लायतकी. हो न्ही सामको पिंक मारता, डार्क पिंक असो, राणी पिंक जाका म्हणटा पळय त्या प्रमाणे, हो मातसो लायट मारता तेज्यावन. नेक्स्ट म्हाजे कडेन आसा ही सुपर मॅट किस ब्युटीची लिपस्टिक. ही मातशी ऑरेंज टायप असो, हेजो शेड आसा 03. तर किस ब्युटीची ही लिपस्टिक. नेक्स्ट म्हाजे कडेन ही आसा शुगर पॉप मॅट लिपस्टिक. हो खंयचो जाणा 11 शेड. तर हो आसा न्ही, हो न्ही पयर हेणे वडयली दवरलेली हांवें हांगा ड्रेसिंग टेबलाचेर, सो हेजो हात लागून पडलो, ती मोडली आतां, सो म्हाका नेक्स्ट घेवपाक जाय. आनी नेक्स्ट ही मेबलिनाची बार्बी डॉल PM01 शेड. तर हो एक शेड, हो सगळ्यात लायट शेड म्हाजे कडेन आसा तो. चडशे न्ही हांव मॅट लिपस्टिक ज्यो आसा पळय न्हू ते प्रिफर करना, म्हाका लिक्वीड लिपस्टिक ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आवडटा. आनी आसा म्हाजे कडेन ज्यो हांव तुमकां म्हणटा पळय न्हू रॅली यूज करता, हांगात खंय लागीं गेले, मार्केटान गेले जावं देवळान बी अशें केन्ना वता पुजेक बिजेक तेन्ना लावपाक, त्यो म्हाजे कडेन आसा आनी लायट अशे शेड. बट हे एक ब्रँडाचे न्ही तुमकां हांव एक लिपस्टिक दाखयल्या. शुगर पॉपाचे म्हाजे कडेन आनी 3 आसा, मेबलिनाचे म्हाजे कडेन आनी 2 आसा, अशें करून आसा लायट शेड्स बीन, न्यूड शेड्स बीन. आनी नेक्स्ट हांव मेकअपान यूज करता तो हो टिवायेचो आय शॅडो पॅलेट, आय शॅडो आनी हे सगळे आसा हायलायटर्स बीन तितू भितर. बट तितून न्ही हांव फक्त गोल्डन जो आसा पळय न्हू वो आनीक हो गोल्ड, 2 आय शॅडो जे आसा पळय ते यूज करता. समटायम्स साडी बीन अशें दिसलें न्ही मॅच वयता आसा जाल्यार पिंक आसा, पिंक टोनान साडी बी आसा जाल्यार हो आसा, नाल्यार सगळेंच हांवें अजून यूज करूना हें. तर म्हाजे मेकअप आयटम्स जे आसा पळय ते इतलेच, हांव इतलेच जे आसा पळय न्हू ते यूज करता. आता तुम्ही थोडी जाणां म्हणटले हे इतलेच कमी जाले का म्हणून, खूप जाले. तर थोडी जाणां जे कोण रेग्युलर मेकअप करता सगळे आयटम म्हणटले ती म्हणटली हे आनी कितें हेका मेकअप म्हणटा का म्हणून. तर हय म्हाज्या हिसपान इतलोच मेकअप. पयलीं तर हांव हे बी करनाशिल्लें. तर हे आशिल्ले म्हाजे मेकअप प्रॉडक्ट्स, हांव हेका मेकअपच म्हणटा. मेकअप प्रॉडक्ट जे हांव यूज करता बीन ते तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला. आनीक नेक्स्ट न्ही तुमकां आतां हांव दाखयता म्हाज्यो एक्सेसरीज ज्यो कितें हांव यूज करता ते. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव तुमकां दाखयता बँगल्स म्हाजे. तर म्हाजे कडेन हांगासर न्ही अशे 3 जे आसा पळय न्हू कांकणाचे हे आसा, कितें म्हणटा हांकां पावचीस म्हणा, बॅग्स म्हणा, अशें करून आसा. सो तिनूय हितून न्ही वेगळे वेगळे भशेन आसा. तर ते तुमकां हांव दाखयता. तर फर्स्ट जे आसा पळय न्हू हे अशें ट्रान्सपरंट हेजे दिसता न्ही तुमकां, अशें दाखयता ओपन केली आनी पडली जाल्यार. तर हे जे म्हजो व्हडले बॅग आसा पळय न्हू बँगल घालपाचे, तितून ही सगळी म्हाजी कोवचेची कांकणां जी आसा पळय न्हू ती. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ही. आनी तुमकां हितू भितर न्ही मोस्टली सगळी ग्रीनच दिसतली, कित्याक की एज यू ऑल नो हांव ग्रीनच कांकणां प्रिफर करता. म्हाका ग्रीनच कलरची कांकणां घालपाक आवडटा. आता ही जी आसा पळय न्हू फर्स्ट हितून ही म्हाजी चुड्याची कांकणां, लग्नाक जो चुडो घालता पळय न्हू ती कांकणां हांवें बरी सांबाळून दवरल्या. तर ही ती कांकणां आनी लग्नाचो चुडो काडून मागीर जे घोवा वाटेन कांकणां घालता पळय न्ही रेड कलरची ती ही कांकणां. सो ती कांकणां हांवें तशीच दवरल्या सांबाळून, उडो बी ना. आनी तेच्या नंतर ही म्हाजी सगळी कांकणां ग्रीन कलरची, तितून भितर तुमकां 2च ऑरेंज आनी पिंक कलरची दिसतली. ती सगळी ही म्हाजी वरायटीज ऑफ ग्रीन कलर. पॅटर्न जे आसा पळय ते वेगळे वेगळे, थोकणाची म्हणटा आमी, प्लेन म्हणटा, जांकां गोल्डन वर्क डायमंड वर्क आशिल्ली सगळी ही कांकणां. आनी तेजे नेक्स्ट हितून आसा हे पिंक पावचान, ती म्हाजी सगळी मेटालीक कांकणां. ही आतां जी तुमी पळयल्या ती ग्लासाची आनी ही सगळी मेटालीक कांकणां. तर हितूची अर्दी कजनाक बिजनाक दिली हांवें पयलीं लग्ना टायमार. सो ही सगळी मेटालीक कांकणां. गोल्ड हे एकूच आसा ब्लू कलर, ही ब्लॅकान 2 पॅटर्न आसा
आणि ही सिल्वर ही डायमंडाची अशें करून सिल्वरान बी वेगळे वेगळे पॅटर्न आसा तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता. आणि ही जी आमची कितें म्हणटा आमी तेका ही गोल्ड काकणां म्हणजे भांगराची न्ही म्हाजी हेजी बेश्टी आमची मेळटा पळय ते 200 रुपया 400 रुपया सेट तसले सेट. खंय वयता तेन्ना डिफरंट डिफरंट घालपाक बरें पडटा न्ही अशें म्हणून घेतलेली काकणां. सो ही म्हाका म्हाज्या भाभीच्या मम्मीन हाडलेली, शिर्डी गेल्ली पळय न्हू ती तेन्ना हाडलेली ही म्हाका. आणि हो एक सेट 4 बारीक काकणां 2 मोठी काकणां. हो मान घेतलेलो आय थिंक मा खंय तरी भोंवपाक गेल्ली तेन्ना मान हाडलेली. ही पळयात ही म्हाका मावशेन दिल्ली काकणां. पयर हांव मावशेगेर गेल्ले पळय म्हापशां तेन्ना मावशेन दिल्ली ही म्हाका काकणां. आणि हे पण हो एक आसा हे बी मानच घेतलेले ती खंय गेल्ली तेन्ना हाडलेले तिणे अशें. म्हणल्यार अशें आतां श्रावणाक बीन आमी काकणां घालता न्ही तेन्ना ही अशी मोदी घातली की बरी दिसता न्ही. सो ताका लागून तिणें हाडलेली ती डेली युजाक अशें म्हणून. नेक्स्ट आसा म्हाजे कडेन इयरिंग्स. आणि इयरिंग्सान भितर 2 सेट. आतां तुमकां कशी दाखोवं सगळी बारीक बारीक इयरिंग्स काडून काय दाखोवं शकना न्ही. सो हांव कितें करता तुमकां न्ही हितूनच ही सेपरेट दाखयता इयरिंग. तर ही पळयात ही आसा म्हजी इयरिंग्स. म्हजे कडेन न्ही ही हे 2 बॉक्सीस आसा इयरिंग्साचे. तर हांवें ही बॉक्सीस जी आसा पळय ती अशी रितीन ह्या बॉक्सिसान इयरिंग्स जी आसा पळय ती हांवें अशा रितीन डिवायड केल्या की लॉंग इयरिंग्स एका बॉक्सान आनीक शॉर्ट इयरिंग्स जी आसा पळय ती एका बॉक्सान. तर सगळी डिटेल जी आसा पळय ती इयरिंग्स तुमकां दाखयना. व्हिडिओ जो आसा पळय तो तसो करपाक गेल्यार खूब लॉंग जातलो. सो येत ना भायर. तर हे पळयात अशा रितीन इयरिंग्स आसा म्हजे कडेन. ही सगळी लॉंग इयरिंग्स ह्या प्रमाणे गोल्ड सिल्वर ब्लॅक व्हाईट सगळी मिक्स आसा. हे झुमकास ही खुबशी अशी इयरिंग्स आसात जी इयरिंग्स तुम्ही म्हाका घालून बी पयले आसतली खुबशी अशी इयरिंग्स. तर हे पळयात एक हे ब्लॅक कलरान. आणि ही जी आसा पळय ही शॉर्ट इयरिंग्स. आणि ही सगळी म्हजी शॉर्ट इयरिंग्स वेड्यो ज्यो काम म्हणटा पळय वेड घालता म्हणटा पळय ती पळयात ह्या रितीन. तर ही हे 2 जे आसा पळय ते म्हजे इयरिंग बॉक्सीस ह्या प्रमाणे. हो शॉर्ट इयरिंग्साचो आणि हो लॉंग इयरिंग्साचो. तर हो म्हजो पिटारा. हितून म्हजें सगळें कितें आसता जें कितें आसा पळय तें हितून आसता. तर हे लॉक ओपन आणि हे पळयात तिकळ्यो बी पडपाक लागले दाखयता. सो ही पयली पळयात डायमंड. मागीर ह्यो चंद्रकोर विथ डायमंड. नेक्स्ट हांगासर हे चंद्रकोर सेम सायजाचे अशें. नेक्स्ट पॅटर्न वेगळो आसा तेंकां. आनी हे 3 डिफरंट सायजाचे चंद्रकोर का चंद्रकोर. आणि ह्यो राउंड ते तुमकां आतां दाखयल्ले पळय तश्योच बट मातश्यो मोठ्यो आणि ह्यो तेज्याहून बारीक. सो अशें म्हजे कडेन डिफरंट स्टायलाच्यो म्हळ्यार सायजीच्यो आसा तिकळ्यो. पयलीं न्ही तुमकां हांव म्हजे हेअर एक्सेसरीज दाखयता. आणि हेअर स्टायल करता पळय न्हू तेन्ना म्हाका रबर बँड्स लागतात. सो हे रबर बँड्स डिफरंट सायज कलर पॅटर्न ह्या प्रमाणे असे हे आसात. हेअरस्टाईल डिफरंट हेअरस्टाईल करता तेन्ना डिफरंट लागता न्ही. म्हाजे कडेन आर्टिफिशियल फ्लावर्स म्हळ्यार फाती जे आमी माळटा पळय न्ही. सो एक ही पर्ल हे सगळे ते कशे बांदपाचे आसा. सो ही ह्या प्रमाणे दिसता. ही लास्ट टायम तुमी म्हाका पळयल्ली हेअरस्टाईल केली तेन्ना लग्नाक. तर हो एक आसा. म्हाका ही चड आवडटा. ही न्ही म्हाका मोठी अशी दिसता चडच अशी म्हणजे चडशी हांव हीच प्रिफर करता. तर ह्यो 2 आसा. आणि म्हाजे कडेन न्ही आनी फ्लावर टायप अशें आसा एक्सेसरी. ह्यो म्हळ्यार गाचाक हे फ्लावर्स अशे. हे आनी हांवें म्हाज्या वेडिंगाक हाडलेले हेअरस्टाईल करपा खातीर बेळगांवच्यान अशें ह्या रितीन अशे हे सगळे फ्लावर्स. नेक्स्ट आसा हे डोनट्स 2 आसा म्हाजे कडेन. आणि मागीर हे आसा अरप. आता आमचे कडेन कितलेय भांगर असले न्ही आमकां बायलांचे शॉक तुमकां सांगता. कितलेय भांगर असले न्ही आमकां खंय गेले की असले नेकलेस चोकर्स जे आसा पळय ते आवडटाच. सो म्हाजे कडेन आसा. तर फर्स्ट वो आसा सिल्वर कलरचो. आणि तेका न्ही अशें करून पिंक आनी ग्रीन स्टोन आसा. चोकर हो एक्चुअली
आनीक ही अशी इयरिंग्स तेजी इयरिंग्सां पिंक स्टोन आसा घालतकी एकदम मस्त दिसता असो ह्या रितीन सामको ट्रेंडिंग असो न्ही आता सध्या हेजोच ट्रेंड चालू आसा पयर जेन्ना हांव गोवाळदेवी जात्रेक गेल्ले पळय न्हू तेन्ना घेतलेलो हांवें हो म्हाका पयर लग्नाक घालून पळयला सो हे अशें आसा 5 हे आसा चंद्र आसा तशें आनी हे रुद्राक्ष मणयाचो डिझायन आनी एका ब्लॅक कलरच्यो पिड्डुक्यो घालतकीर एकदम मस्त दिसता कापडाचेर बी सामको बरो दिसता णववारी नेक्स्ट आसा म्हाजे कडेन हो एक नेकलेस हो म्हाज्या लग्ना पयलींचो नेकलेस तर हो असो नेकलेस आसा मणयाची अशी माळ तेका आनी हे सकल हांवें अजून लग्न जाल्यार एकूयदां घालूना तसोच आसा तो म्हाजे कडेन नेक्स्ट आसा हो एक लॉंग नेकलेस हे पेंडंट एका आता माळ म्हणात तुम्ही एका नेकलेस म्हणात आणि तेका एक सकल पेंडंट है हो बीन हांवें आय थिंक एक और 2 तास कितें घातला मागीर तेच्या नंतर घालूच ना आणि हे एक मंगळसूत्र आसा म्हाजे कडेन आर्टिफिशियल म्हणल्यार या टाइप सो हेजेर न्ही तो हो चोकर आसा पळय तो सारको एक्झॅक्ट मॅच वयता असो करून पिंक स्टोन ग्रीन पिंक स्टोन बीन एक्चुअली एट अ टाइम हांवें घेवन आशिल्लो हो हांवें हांगा कारवार घेतलेलो चोकर जो आसा पळय करावळीक आनीक हे जे आसा पळय ते हांवें कोल्हापूर घेतलेले कोइन्सिडेंटली मॅच जाले दोनी ते गुंतून तासाचेर गुंतता पळय तसले मंगळसूत्र बरें दिसता न्ही हे तर ह्या आशिल्ले म्हाजे काही ज्वेलरीज ज्यो हांव यूज करता रेग्युलर म्हणल्यार अशें खंय वता आसतना बीन आतां आमचे कितें बायलाचे आमकां कितले भांगर असले गोल्डाचे कितले आयटम असले जाल्यार अशे जे भायले नेकलेस बँगल जे आसा पळय तेच आवडटा तुम्ही जी रिक्वेस्ट केल्ली व्हिडिओची ती हांवें फुलफिल करपाची ट्राय केल्या आय होप तुमकां हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो तर हायचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो हांगा सेंड करता कित्याक की म्हाजे कडेन इतलेच कलेक्शन आशिल्लें आनी तुमकां दाखोवपा खातीर कांय ना म्हाजे कडेन तर जेन्ना कितें हितून नवे एड ऑन जातले पळय तेन्ना तुमच्या वांगडा हांव शुअरली शेअर करतलें तर चलात आयचो हो व्हिडिओ हांगा सेंड करया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव फाल्यां या परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा ते अशेंच पळयत रावात जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा चॅनल जर अजून सबस्क्राईब करूं ना जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरनाका चलात फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय